ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमकां स्वच्छता पखवडा म्हणजे 17 सप्टेंबरांतल्यान सुरवात जाल्लो हो कार्यक्रम फाटले 15 दीस भारतीय जनता पार्टी वेगळो करतात पण सरकार म्हणून सुद्धा आम्ही हो कार्यक्रम वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान सुरवात आसा ती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान करता आणि हे फावटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे नोडल डिपार्टमेंट धरून 1 ऑक्टोबरा दिसा हो कार्यक्रम आम्ही 2 वरां खातीर सकाळी 10 पासून 12 पर्यंत सगळे डिपार्टमेंटां जी आसा पळय हो कार्यक्रम फॉलो करतली 1 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले एरिया फिक्स करतले की आम्ही स्वच्छता पखवाडो 2 वरां खातीर हांगा करतले आमच्यो कोस्टल पंचायतींनी कोस्टल बेल्टाचेर हो कार्यक्रम करपाचो थारायला बाकीचे आपल्या पंचायत एरियेत तेजो डिसायड करतले इवन दो ह्या कार्यक्रमात सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाच्या सहित गव्हर्नमेंटाचो सगळो स्टाफ इन्वॉल्व आसतलो आमचे सगळे आमदार मंत्री 1 तारखेच्या कार्यक्रमात सगळीकडे इन्वॉल्व आसतली सेम पद्धतीन 2 तारखेच्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमात सगळे जसे आमचे IAS GCS ऑफिसर त्याच्या बरोबर आमदार आणि मंत्री हे बी आपापल्या ग्रामपंचायतीत त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात वतले आपापल्या ग्रामपंचायतींनी व्हिजिट करतले स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर बसला त्याच्याकडे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रोहनाक 4 पंचायत लागताना रोहन एक वेळ 4 पंचायतींनी फावट घालून येतलो दिसता नाजाल्यार 2 पंचायतींनी भितर तरी रावतलो सगळ्या आमदारांक आणि सगळ्या मंत्र्यांक इन्क्लुडींग सगळ्या ऑल माझे तर म्हणणे आहा हांगासर सरकार आणि विरोधक हो सरकाराचो कार्यक्रम आहा त्या खातीर विरोधकाच्या आमदारांनी सुद्धा आपल्या ग्रामपंचायतीमधून दोन्ही कार्यक्रमात 1 ऑक्टोबराच्या कार्यक्रमात स्वच्छता पखवाडा या कार्यक्रमात सहभागी जावचे 2 ऑक्टोबराच्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमात त्यांच्यानी सहभागी जावचे अशी हांव सगळ्या जाणांक विनंती करता